सांकवाळ वॉर्ड क्रमांक 3 60 लाख रुपया मोडून राखणे वणद बांदपाचें काम हातीन घेतलां अशें सांकवाळचो सरपंच गिरीश पिल्लयान सांगलें। फाटलीं कितलींशींच वर्सां लोक ही वणद जावचे खातीर यत्न करताले। आयज ही वणद बांदपाक हातीन घेतल्या हाची खोस थळाव्या लोकांनी उक्तायल्या। ही वणद बांदल्या उपरांत पडींग पडिल्लीं शेतां परत रोवपाक शेतकारांक मजत जातली आनी ह्याच हेतान ताणें ही राखणे वणद बांदपाक घेतल्या। तशेंच कुशीच्या गटार लेगीत नितळ करपाचो निर्णय ताणें घेतला अशें ताणें म्हळ्यार सरपंचान सांगलें। एक बरो दीस आज रेग्युलेशन डे ते निमित्तान आज आम्ही वॉर्ड नंबर 3 जे कामाचे घेतलेले वॉर्ड नंबर 3 फक्त काम अराउंड 60 लाखाचे काम आम्ही घेतलेले तर मेन म्हणजे एक रिटेनिंग वॉल येता। रिटेनिंग वॉलाक लागून आमचे जे शेतकार आहात ते कितल्या वर्सांनी ते शेत रोय नाशिल्ले तांकां लागून तांकां इट वील बी हेल्पफूल फॉर देम ऑल्सो आनी ताका हे रिटेनिंग वॉल जाले उपरांत तांकां एक बरो एक चान्स मेळटलो की बरो शेतां आपले कामां करतात। आनी एक गटरां व्हडले गटरां सारकें म्हणल्यार टील फ्रॉम देवळा कडल्यान थिंगा सारकें लास्ट आमच्या पंचायती थिंगा पर्यंत आसतलो ते एक बरें जातलें। ते पावस लागीं पावल्ले पावसा दिसान ते उदकाचे इश्यूज रोडाचेर उदक येताले ताका लागून तेय इश्यूज क्लियर जातलो। आनी अशेंच करून आतां 3 नंबर वॉर्डान इतले आमी कामां घेता ते सेम हिशोबान आमी सगळ्या वॉर्डांनी आमी एक सरपंच म्हणून आमी सगळे आमचे पंच सगळे पंच मेंबर आमी एक टीम वर्क म्हणून आमी कामां केल्ल्या।